काणकोणात कोविडाचे पेशंट दिसान दीस वाडतच चल्ल्या. काणकोणकारांनी जो सेल्फ शटडावन केल्लो तेजो तिसरो दीस. जेन्ना सरकार लॉकडावना वचपाचें तेज्या एक दिसा पयलीं काणकोणकारांनी काणकोणच्या कांय जागृत नागरिकांनी एकठांय जावन काणकोण स्वता वचून बंद करपाचें चिंतलेलें. पूण जेन्ना सरकारान बंद करपाचें लॉकडावन घातलें तेन्ना 4 दिसांचें लॉकडावन घातलें तेन्ना तो निर्णय आमी फाटीं घेतलो काणकोणकारांनी. पूण जेन्ना 4 दिसांचें लॉकडावन आशिल्लें तितूंत भितर पळोवन येयलें की एसेन्शियल्साच्या नांवाचेर प्लास्टीक किंवा कपड्याची सगळी सर्रासपणे दुकानां उगडी आशिल्लीं. सो काणकोणकारांक अशें दिसून येयलें की ह्या लॉकडावनाचो काणकोणकारांक कांयच फायदो जावना. गर्दी ज्या जाग्यार जावपा आशिल्ली ती गर्दी जावपा लागली. सो अशें डिसिजन घेतलें. हो 4 दिसांचो लॉकडावन जेन्ना सोंपतालो एक दिसा पयलीं तेन्ना परत सगळे काणकोणची कांय नागरीक एकठांय येयले. हितून भितर काणकोण एक समाजसेवक शांताजी गांवकर आशिल्लो, काणकोणचो फाटलो आमदार विजय पै करत आशिल्लो आनी काणकोणची आमदार जे इजदोर फेर्नांडीस हेणें अशें सांगलें की जर तर काणकोणकारा खातीर बरें कितें जाता जाल्यार आपणें तेंकोच म्हणून. सो काणकोणकारांनी मागीर अशें डिसिजन घेतलें की सेल्फ लॉकडावन करपाचें 4 दिसां खातीर. आनी हें सेल्फ लॉकडावन केल्लें पळय तें चडांत चड यशस्वी जालें काणकोणांत. सगळीं मोठी इवन सुपर स्टोर धरले ती बारीक दुकानां इवन नुस्त्या बाजार भाजये बाजार सगळें बंद आशिल्लो. आज ह्या सेल्फ लॉकडावनाचो तिसरो दीस आनी फाल्यां चवथो दीस. सो हेजी अशी म्हणटा की काणकोणां अशी चर्चा चल्ला की हो सेल्फ लॉकडावन पळय केल्लो आसा हेजो एक इफेक्ट जो आसा कांय दिसां भितर कळटलो, आंकडो कमी जातलो अशी काणकोणच्या लोकांची आस आसा.